इटलीच्या ट्रेविसो दिएसेझेच्या रीस गांवांत जिओवानी बातिस्ता आनी मार्गरेत सान्सन सार्तो हांकां 1835 वर्साच्या जून 2 वेर जोसेफ मेल्कियोर सार्तो जल्मलो. होस पियूस धावो, सादेपणाचो आनी खालतीकायेचो प्रतीक, सांगातास दृढ आनी अखंड. ताची असामान्य जाणवाय, उत्तीम नैतीक साल आनी अखंड भक्त ताच्या ल्हानपणाथावनूच दिसून येतली. कासल फ्रांकोच्या कॅथेड्रलांत ताका 1858 सप्टेंबर 18 वेर याजकी दिक्षा लाभली. 9 वर्सां टोंबोलांत सहाय्यक विगार आनी 8 वर्सां साल्झोनांत विगार जावन आसतना सर्वांक सर्व जावच्याक तो पेसाडलो. सर फिर्गसगारांक तो सदांच मेळूंक आयतो आसलो, साक्रामेंत वांटतलो, साद्या तरान पूर्ण काळजाक नाटवूंक परी प्रसंग दितलो, पिडेस्तांक तांच्या पिडेस्त कटल्यार आनी कुमसारींत भेटतलो, अशें संपूर्ण तरान आपलें याजकपण जियेतलो. ल्हान भुरग्यांक भावार्थी शिकोवचें काम ताका भोव मोगाचें, कित्याक दोतोन शिकयले वरवीं देवाचें उतर ओंपूंक फावो तें शेत तयार जाता म्हूण तो जाणा आसलो. सर देण्याचो उगम म्हणजे पवित्र येवकरिस्तांतावन ताका बळ, सादेपण आनी लोकांतय उर्बा मेळटली. कुरपेंत आसच्या समेस्तांनी तवळ आनी साध्य जाल्यार दिसपडते पवित्र कुमगार सेवंक तो उलो दिता. भुरग्यांक बुधी प्रकाशक पावचे प्रायेर पवित्र कुमगार दिवंक परवणगी दिता. पयल्या महाझुजेच्या दुस्मनकाये थंय दूख भोगल्ल्या ताका 1914 ऑगस्ट 20 वेर मरण आयलें. पाप पियूस 12व्यान ताका जून 3, 1951 वेर भाग्यवंतपणाक उबारलो आनी 29 मे 1954 ताका सांत म्हूण पासारलो.